हे नमस्कार तुमकां सगळ्यांक पळयात खंय येयला हांव आयज हांव तुमकां देवळ म्हणून हाडटा हरे कृष्ण टेंपल पळोवपाक येयला आमी खंयसर लंडनच्या शहरान वॉटफोर्ड म्हणटा पळय ते जागे आहा हांगासर आनी देवळ इतले सोबीत आहा आनी इतलें सुंदर वातावरण आनी हांगासर वातावरण पळयात एकदम बेस्ट सारकें आर्टिफिशियल अशें दिसता तें पळोवपाक पण सुंदर देवळ आहा हांगासर आनी वातावरण पळया कितलें सोबीत आनी कितलें सुंदर आसा आनी असलेच लोकेशनार देवळ आहा न्ही मन एकदम शांत शांत एकदम मन तृप्त म्हणटा पळय ते भशेन आनी हांगाचें वातावरण पळया पयस पयसून लोक येता हांगासर पयस पयसून लोक येता आतां जे इतले कार पार्क पळयला न्ही तुमी आतां तेज्या पेक्षा 3 गुणा चड म्हणजे 3 ते 4 गुणा चड आतां समरान येतले आतां आयज कितें 9 डिग्री टेम्परेचर आसा तेका लागून फाटल्यान देवळ पळय कितलें सुंदर आहा तें फाटल्यान देवळ पळयात आयज 9 डिग्री टेम्परेचर आहा पण थंड न्ही भरपूर आसा तुमचें जे फ्रिजी टेम्परेचर आसता पळय त्या भशेन तेज्या पेक्षा फ्रिजी टेम्परेचर आसता पळय त्या भशेन थंड चड खूब आसा तेका लागून लोक कितें भुरग्यांक बीन अशें घेवन येयनात तरी पूण हांव सगळे फॅमिलीक घेवन येयला आयज आनी खुबशे लोक येयला भुरग्यां वांगडा घेवन भुरग्यांक बीन घेवन जर तुमकां जर चान्स मेळटा न्ही हांगासर येवपाक आजू बाजून आहा जाल्यार खंयसर बी कितले पयस पयसून लोक येयला हांगासून आनी थोडे जाण येवन हॉटेलान रावता आनी मागीर हांगा देवळान येवन वयता हांगाचें वातावरण पळया कितलें सुंदर आनी कितलें सोबीत आहा तें जागो देवळाच्या आजूबाजून तुमकां हांगासर हे दिश्टी पडटले गौशाळा आनी हांगासर हे बॉल पळया 2 पॉवंडान 1 बॉल मेळटा हे घेवप आनी गोरवांक खावप 2 पॉवंडान 1 बॉल हे पळया भुरग्यां पासून भुरग्यांनी इतले मजा केली म्हणून सांगू तुमकां परते बसून बॉल घेवन येताले आनी प्रसाद तुमी हांगासर विकती घेवपाक बी शकता वयल्यान तुमकां देवळान मेळटाय तुमकां एडिशनल जाय च्या कॉफी टी कॉफी आनी सँडविचीस पिझ्झा आनी हांगासून हे एंट्रन्स आनी हे देवळ आनी देवळा भितर दाखयता तुमकां पळय वातावरण अशें आसा गौशाला आनी हे सेवा हॉल म्हणजे प्रसाद ग्रहण करपाचो जागो हे भायलें वातावरण हांगासर एकदम सुंदर आसा एकदम सुंदर हे भुरग्यांचे प्ले एरिया म्हणजे भुरग्यांक खेळपा लागून आनी लंडनसून आतां तुमकां तर येवपा जाय हांगासर गाडी घेवन येयल्यार एकदम बरें आनी लोकल ट्रान्सपोर्ट मातशें तुमकां पयस रेल्वे स्टेशन हांगासून मातशें पयस आसा हांगासून तुमकां टॅक्सी नाजाल्यार चलत येवचें पडटलें 10 ते 15 मिनटां लागता 15-20 मिनटां लागता चलत येयल्यार स्टेशनासून हांगा पर्यंत आतां येवपाचें कशें हांव तुमकां गुगलाचेर चॅक करून दाखयता पण हे आतां हरे कृष्ण टेंपल आनी रथ यात्रा न्ही गेल्या वर्सा रथ यात्रा केल्ले हरे कृष्णाचे रथ यात्रा केल्ले लंडन रथ यात्रा केल्ले सगळ्यांक बेस्ट व्हिडिओ जे आहा न्ही ते म्हजे आसलेले 350,000+ व्ह्यूज आहा तेजेर म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट व्हिडिओ आनी कमेंट सेक्शनान तुमी कमेंट पळयतले न्ही बरेचे बरे कमेंट आहा लोकांनी भरपूर तारीफ केल्ले आसा लोकांक व्हिडिओ भरपूर आवडलेलो आसा आनी ह्या वर्सा बी लोक म्हाजे व्हिडिओ रावपाचे आहा आनी पण ते व्हिडिओ जे आहा न्ही ते कोंकणी टीव्हीचेर ना ते म्हाजे हिंदी चॅनल आहा पळय तेजेर आसा कित्याक इंटरनॅशनली वर्ल्ड वायड ग्लोबली जावपा जाय जाल्यार ते चॅनल तांकां म्हणजे सगळ्या लोकांक कळपा लागून ते नायक 78 सगळ्यांक हांव लिंक दितलो आनी हांगासर बरयलें आसा नायक 78 घातल्यार पुरो रोखडेच येतले ते व्हिडिओ जर तुमी पळोवंक ना तर मुद्दम पळयात इतले सुंदर व्हिडिओ आसा न्ही एकदम सिनेमॅटीक स्टायलान केला आनी लोकांक भरपूर व्हिडिओ तो आवडला आनी पळोवपाक चुकय नाकात लंडन रथ यात्रा आनी ह्या वर्सा बी भरपूर ह्या वर्सा बी म्हाजे भरपूर प्लान आहा लंडन रथ यात्रा करपाचे पॅरीस करतलो जर्मनी वतलो ऑस्ट्रिया जाता तितलें करतलो न्यूयॉर्क बी वचपाचें म्हजे विचार आसा आतां देवाची कृपा आतां कृष्ण देव कितें आशिर्वाद दिता ते हिसपान आमी वतले जाता तितले व्हिडिओ तुमचे मुखार घेवन येतले
आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयचे देशासून पळयता कमेंट सेक्शनान बरात बरें आसा कमेंट आयकपाक आनी मातशे बरे बरे कमेंट बरात राधे राधे तुमकां सगल्यांक आनी हरे कृष्णा पोट भरून जेवण तुमी जेवपाक शकता हांगासर आनी राधे राधे तुमकां सगल्यांक देव बरें दीस दिवं आनी सगळ्यांक देव बरें करूं.